पास परमिशन है? मालिक मतलब मशीन का मालिक क्या जगह का मालिक? कितने काम कर रहा है? जगह का मालिक। अभी कितना दिन काम चालू है? कल आए थे दोपहर में। कल और आज। कितना मालिक कौन है? मालिक कौन है? कितना घंटा हुआ मशीन का? हेलो नहीं नहीं पूछ रहे हैं। मैं बोला कल से चालू है दोपहर से। मालिक कौन है? कितना मिनट कितना ओवर हुआ काम? कितना घंटा काम हुआ? यहाँ आइएगा तब ना पूछिएगा। मालिक का नाम क्या है? विनोद देसाई। विनोद देसाई। परमिशन है इसके पास? ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, आप विनोद का गाड़ी ये मशीन विनोद का है? नहीं हाँ, किसका है? दूसरे को। कौन टाइम पे? दूसरे। हाँ हेलो कौन दूँ? परमिशन भेज दो, परमिशन भेज दो। फोन में तो परमिशन। परमिशन बोल रहे हैं कि परमिशन है क्या? हिल कटिंग का परमिशन भेज बोल। पागल है मेरे को बात करने के लिए। करो गुरु उलयता गुरुदास गांव. अरे पळय ती कटिंग करता तू मशीन तू गेलें मग तें पयलीं पळय मरे कोणा मशीन आसताना कित्याक बेश्टे हें करता कितली कटिंग जाल्लें पयलीं ती वयर वयर टाकी आहा कुठे उदकाची फाल्यां जर तें कॉलेज जालें कितें कोसळ्ळें तें हांगा जाल्लें पळय तशें जाल्यार हें सगळें तुका भरतलें कितलें डॅमेज आहा तुका हांगा वयल्या वयर टाकी आहा म्हणटा कितें व्हडली रे परमिशन तूं आतां बेस्ट कशें मेळटा तुका परमिशन घेवन करपा न्ही तुवें कितें म्हणटा बोर्ड ना काय ना काय सनद आहा कितें कन्वर्शन केलें इनकटिंग मेळटा कायदेशीर मेळटा न्ही तुका सगळें कितें म्हणून कट कर कितली लेवल कट कर म्हणून तूं आतां तूं हांगा येवन पळय कितली कट केलें तें पयलीं पळय हे जमीन कसली काय विचारता काय? ही 10 मीटर वयर मरे ही कसली जमीन रे मार्शी लँड मरची हां, जाल पळय ते धिकरपाली पयलीं तें देंवल्लें पळय सेम तशी परिस्थिती पळय तूं येवन पळय कितली कट केला आनी कितली बोल्डर पळय घालता पळय 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 हेलो पळय आपण परमिशन आहा खंय परमिशन घेतलं काही किसी कसं बिसी इतली परमिशन दिवपा शकता हे दवडले इतले व्हडले कटिंग तितले व्हडले कशें दिवपा शकना इशू कितें जालो काल सांग मशीन येतालें हांगा कितें तरी काम चालू आशिल्लें ते काल म्हणलें लेवल बीन एखादे थोडे एक्सटेंड करता आसतले कोण प्लॉट निवळ करता आपणाक कितें पयलें हें सगळें वाडलें प्रकरण ट्रक हाडटा माती भरता ते आरे पळय मरे कितें हायट जाली ती म्हणजे 10 मीटर हायट कट जाली मरे ती फाटल्यान ही बसी टाकी आहा उदकाची अरावंड 50 ml सुमार कितलीशें उदक हांगसान सगळ्या गांवांत हें जावपाचें हें हाजी एखादी फालसान देंवलें कॉलेज जालें हांगसान लँडस्लायड जाली जाल्यार मागीर ती टाकी गेली तेजे बरोबर हिदी पळय सकयल घरां आसा पळय हे पळय हें तें घर दिसता पळय हांगा अशीं घरां ही माती वचपाना ही सगळीं शेतां सगळी माती शेतां वचपाची परिस्थिती ही सगळी शेत न्ही हें सगळीं उदक हें वचपाना हें सगळें आतां हें सगळें घेवन तातूंत वचपाना रे आनी हें ती जाता तें फिलींग खंय कित्याचें हाजें कोणा कटिंग करता हांगा पळय परमिशन आसा कोण विनोद म्हणून मागीर तुमी कंप्लेंट बी दिल्ली कितली हेजी कंप्लेंट बी दिल्ली आसा कंप्लेंट काल ना ना कोणा सांग हांवें तूं म्हणलें कोणा तरी इलिगल तितून चलता मातशें येवन पळय आनी वता म्हणून पुलिसांक खंयची पुलीस स्टेशन त्या पुलिसांक पूण हांवें आमकां खंयचे बेश्टें पर्सनल केप्यां? लेवलचेर ती कंप्लेन हांवें बरोवन दिवस कांय दिवना पूण वर्बल हांवें सांगलें ती चलता मागीर फाल्यां प्रॉब्लेम ना कोण काय कोण येयल्लो हांगा पुलीस येवन गेले दिसता इन्स्पेक्शन पुलीस येवन एक व्हॅन म्हाका येवन विचारलें आपूण पळोवन गेले फोटो काडून गेले म्हणपा लागले आं हय तो एडुकेट हां हालीं तुमी लोकल आसा हांगचे आज सद्या हे पळयल्या तुमच्या हेजी हिल कटींग चालू आसा हेजे बद्दल तूं हांगा गांवा कोणाक खबर आसा
गांवां आमकां खबर ना, फाटल्या दिसांनी आमी आयकल्लें प्लॉट करता म्हणून, मार्कींग करता म्हणून, अशें दोंगर कातरता म्हणून हांवें फर्स्ट टायम आतां कालच्यान आवाज येता म्हणून बेश्टो म्हणून येवन पळोवया. पळयलें जाल्यार येदो व्हडलो दोंगर कातरला. म्हाका दिसना की हेका परमिशन आसतलें येदो व्हडलो दोंगर कातरपाक. हांगा खंय तरी पंचायत करप्शन करता अशें दिसता म्हाका. आनी हितून म्हाका दिसता की आमगेले सीएमान दखल घेवन हें पळोवचें की दोंगर बिंगर कातरतात ते इलिगल कातरतात, वो म्हाका तो दिसना हो सेटलमेंट आसतलो म्हणून, कित्याक हो दोंगर. आनी कोवीड चालू आसतना इतली इलिगल चालू आहा ते म्हाका कळना कशें पुलीस प्रशासन कसो ओगी आहा आनी पंचायत कशी ओगी आहा ती. आं कितें सारकें जालें. आनी हें काम फक्त शेनवार आनी आयतारूच चालू आहा. म्हणजे हितून कितें तरी काळें आहा अशें दिसता. म्हाका दिसता हितून पंचायतीचें कितें तरी करप्शन आसतलें. हितून सीएमान दखल घेवची. कित्याक येदें व्हडलें काम परमिशन नासतना जावंकूच शकना. तुमी पळयता हांगा लोकल येयल्ले आसा. तशेंच कालच्यान जो हो इशू चालू जालो कितें हिल कटींग आनी असली गोश्टी मोस्टली हिल कटींग आसा. त्या बद्दल हांवें काल म्हाका जेन्ना स्थानिकान हांगा कॉन्टेक्ट केलो अशें अशें चल्लां, तेजे बद्दल मागीर तांकां हांवें आज सरपंचाक फोन करून विचारलें हे बद्दल कितें हे बद्दल तुमकां म्हायती आसा. तो म्हणपा लागलो आमकां हे बद्दल कांयच म्हायती ना कितें कितें चल्लां तें. म्हणटरी हांगा खंय जेन्ना हें काम चालू आसा, एक म्हळ्यार कसली कन्स्ट्रक्शन सायट ना जाल्यार कितें काम आसता खंय तरी थंय बोर्ड आसता ना जाल्यार कितें तरी इन्फॉर्मेशन आसता. हांगा कसलेंय इन्फॉर्मेशन लावना, बोर्ड लावना. आमकां इतली खबर आसा की हांगा प्लॉट चालू आसा करपाचें. ओके, प्लॉट करतात हें करतात ती दुसरें म्हळ्यार जेन्ना काम चालू आसा त्या बद्दल इन्फॉर्मेशन स्थानिकाक कळपा जाय. आनी ज्या प्रमाणे हांगा उदकाची टाकी आसा. कितें कितें सांगता? इलिगल प्लॉट इलिगल म्हळ्यार कायदेशीर सनद घेतले काय कोणाक जाल्यार अजुनूय काय हें केन्ना. आनी उदका टाकी आसा ती व्हडली ही पळय ती दिसता हांगच्यान उदका टाकी दिसता. ती हल कलेक्ट जाल्यार वयल्यान सकयल देवपा मरे. इतलो लोकांक हें जावपाना उदकाचो त्रास. 50 ml येदी व्हडली टाकी ती 50,000 लिटर उदक उरपा भितर. 50,000 काय 1 लाख लिटर खबर ना सारकी. पळयतात आमी आतां विचारतात ज्यो गोश्टी घडटात त्यो लोकांक काळखांत धरून कित्याक करता. ज्यो ऑथॉरिटी आसा ती लोकांक कित्याक काळखांत धरतात आनी मागीर कोणें स्थानिकान क्वेशन केलो तेंचेर प्रेशर हाडटात. कित्याक तुमी कित्याक पडल्या भानगडेक अश्यो गोश्टी जाता. म्हणटरी ही आमकां दोळ्या मुखार दिसता हे लोकांक स्थानिकांक हांगा दोळ्या मुखार दिसता. म्हणटरी एक जबाबदारी जो नागरिकाची ज्यो आमी सद्दां म्हणटात आमचो इनवायरमेंट अशी गोश्टी सांबाळपा जाय. पूण असली गोश्टी जर लोकांक कांय कळनासतना इलिगली चालू जाता जाल्ल्या तेन्ना आमकां खंय तरी हें खंय तरी हर्ट जाता. आनी जशें आतां पॅन्डेमीक सिच्युएशन आसा गोंयांक 2,500 लोक मरण पावल्यात आनी तेतूंत भितर मनशाचो जो स्वार्थ आसा तो कमीच जायना. ह्यो गोश्टींचेर खंय तरी कायदेशीर प्रमाणे गोश्टी ह्यो घडपा जाय. जर परमिशन आसा तेजो बोर्ड लावपा जाय आशिल्लो, तो करूना. आतां तुमी पळयतात तुमी वयर आसा आमी दोंगरार आसात आनी सकयल तुमकां दिसता हायट पळय हायट. रोहन देसाई. बरोबर ना. हॅलो. आं कोणा
प्रॉब्लेम काय ना बोर्ड ना काय ना डायरेक्ट फिल्टरिंग चालवता मागीर सांग मरे आमच्या फाटल्यान सांग सांग बोलूया मग वच मग चल तू विचार सारकें स्थानीक म्हणटरी आमकां खबर जावपा जाय लँडस्लायड जाल्यार कितें जातलें डेव्हलप आता दाखयत मरे टीसीपी परमिशन हा तेका हांव घर काडपा म्हण केलो आमचे कमर्शियल प्रोजेक्ट हय हय दाखयत मरे काय करपाक जाय why would I कळ्ळें do न्हू? something कळ्ळें न्हू? काय कोणें चोर why would I म्हणून damage the तूं environment ना तेच न्हू आतां फाल्यां कोणें चोर म्हणून हे मातशें बंद कर हांव रिपोर्टर तो हय, रिपोर्टर ओके. तो काडून हाडटा तेच्यान म्हणटरी म्हाका एप्लिकेशन घायलें जाल्यार आमी धड दाखोवन आमी तें दिनाय कळ्ळें आमगे जबाबदारी तुकडे सारकें आय हॅव ऑल वयर टाकी ना आसा ना ते हांव आय डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू ते मागीर कंप्लेन आहा तेन्ना उलोवचें ओके कोण आहे कोण आहे कोण निकाला तू तुका हाडून दिता आता सध्या हांव डॉक्युमेंट घेवन भोंवताय आमी पात्रांव हांव दिता न्हू तुका पात्रांव म्हाका तुगे नंबर दी हांगा तांचे कडेन परमिशन दिला हय 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 परमिशन सोड हेतून ना म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आहा न्हू तुमी रावा एक न्हू हांगा प्रॉब्लेम जालो कितें एक मरे टाकी आहा उदकाची टाकी हिंग ना ती टाकी ते वयर आहा अरे रे इट इज अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हियर कळना तुका हिंग 1.5 किलोमीटर हय वयर आहा ती टाकी सारकी लास्ट वचो मोठो सुनिया हांगा लायव हांवें ती टाकी पळयला हय आनी हांव करता खंय हिंगा आनी मुगे इतलें लेवल हेजे वयर हांव वचना मार्ची लँडील मार्ची ती कळ्ळें. देंवले न्ही फुडें अशी वचून सगळी शेतां उदक कॅनाल भरलेलो कळ्ळें हांगा अशेंच रस्ते करता आसतना केले सारकें सकयल गेले सगळे हां हां कितलो कट केलो तो हें परतून देंवले जाल्यार वयर टाकी गेली सगळी गेलें ना तळप काडलें आमी माती पळय आनी तूं हें पळय कायदेशीर करत कितें कोण तुका हाडटा कायदेशीर कोणें केलें ना आमी इलिगल कित्याक करतले तूं म्हाका सांग कायदेशीर कित्याक करपाने डॉक्युमेंट म्हजे कडेन आहा न्हू पळय सब डिविजन आहा प्लॉट लिगल आहा लिगल सेल डीड आहा तूं परमिशन कित्याक मेळपाना अरे हायट लेवल जालें हायटीचे सदाचे बरयल्ले आहा न्हू हायटा केन्ना जोर तो हाडटा